फुडाराक इलेक्ट्रिक बशी घेऊन डिझेल बशी टप्प्यान टप्प्यान निवृत्त करपाचो सरकाराचो विचार आशिल्ल्याचे कदंबाचे जनरल मॅनेजर संजय खाटीन सांगले। कदंबान सध्याक 50 इलेक्ट्रिक बशी विकत्यो घेतल्यात आनी 500 बशी घेऊन त्यो वेगवेगळ्या मार्गाचेर चलोवपाचो कदंबाचो उद्देश आसा। सर, महत्त्वाचो क्वेश्चन म्हटल्यार सद्याक कदंबा कडेन डिझेल बशी चड आसात आनी आतां तुमी ज्यो हाडल्यो त्यो इलेक्ट्रीक बशी। सो डिझेल बशी रोल आउट करून पुराय गोंयभर इलेक्ट्रीक बशी इंट्रोड्यूस करपाचो तुमचो प्लॅन आसा? आतां पर्यंत आमकां फेम 2च्या अंडर 150 बशी सँक्शन जाल्यो। ताजे नंतर आतां सेंट्रल गव्हर्मेंटाची कितें स्कीम आसा जाल्यार आमकां पळोवची पडटली। पूण गोवा सरकाराची अशी येवजण आसा फुडल्या काळांत, म्हणजे फुडल्या ह्या 5 वर्सांत 500 बशी एड करपाच्यो कदंबाच्या ताफ्यांत, जेणे करून आमचो ताफो अरावंड 650 बसीचो जातलो आनी सगळ्याक इलेक्ट्रीक आमी ज्या ज्या जाग्यार आतां बशी चलयता त्या जाग्यार इलेक्ट्रीक बसीस करपाचो हें आसा, मानदंड आसा। आतां अंडर गोवा एट रेट 60 सेलेब्रेशन जी कॉन्सेप्ट गोवा सरकारान केल्ले ताच्या अंडर आमकां 30 बशी दिल्ल्यो आसा। दुसरें पणजी स्मार्ट सिटीच्या अंडर आमकां 30 बशी येता। सो ह्यो सगळ्यो आनी ताच्या नंतर 500 बशी फेज वायज आमी घेतल्यो, जशे जशे आमच्या बशींचे डिझेल बशींचे वय वाडत वता त्या प्रमाणे। फक्त आमकां लॉंग डिस्टन्स ज्यो बशी आसा, ज्यो आमच्यो 94 बसी चलता आनी फुडें आमची येवजण आसा की हे चड बशी वाडोवपाच्यो त्या रुस्ताचेर, ताजेर आमकां एकादल्यो डिझेल ना जाल्यार दुसरे CNG बी बशी हाडच्यो पडटल्यो, जो वेळ पर्यंत हें स्वॅपींग सिस्टम नाजाल्यार बॅटरी चार्जींग रिसिप्रोकल चालू जायना। रिसिप्रोकल आतां जशें आमी डिझेल घेता ST कडल्यान, नाल्यार त्यो STच्या हांगा आयले जाल्यार आमच्या पंपाचेर डिझेल घालता, तशें जर फाल्यां चार्जींग सिस्टम रिसिप्रोकल जर जालें जाल्यार जवळची जी लायक बेळगांव, हुबळी आनी कोल्हापूर बी रूट आसा त्या रुटांचेर आमी ह्यो बशी सुद्दां धाडूं शकता। कारण ही आतां जी 12 मीटर बस आसा ती 240 किलोमिटर विथ सिंगल चार्ज चलता आनी विथ ऑपॉर्च्युनिटी चार्जींग ती आनी 80 किलोमिटर मायज चलता। म्हणजे 15 मिनटां जर तिका चार्जींग दिलें 80 किलोमिटर आनी मायज चलूं शकता।